गोंयांतले सरकारी कर्मचारी लोकांचे सेवक। हांव जरी मुख्यमंत्री आसलो तरी हांवूय लोकांचो मुख्य सेवकूच। देखून लोकांची कामां बरे तरेन करतलो अशें उलोवप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलें। सांखळे रवींद्र भवनांत आयोजीत केल्ल्या कला सृजनोत्सव ह्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो। लोकसेवक म्हणटा तो खऱ्या अर्थात पब्लीक सर्वंट आसता। तो पब्लिकाचो सर्वंट आमी सर्वंट हो मराठीन म्हणटा, इंग्लिशीन म्हणटा, बट तो मराठीन जर म्हटलो जाल्यार नोकर जालो। म्हणजे पब्लिकाचो नोकर आसता आनी आमी सगळे जाण त्या खातीर सगळ्यात हांव मुख्यमंत्री म्हणना, हांव मुख्य सेवक म्हणटा। ती मुख्यमंत्री जरी जालो जाल्यार हांव सगळ्यात प्रधान म्हणजे तसो एक नंबरचो सेवक जर कोण आसत, एक नंबरचो नोकर जर कोण आसत जाल्यार तो मुख्यमंत्री आसा। आणि मुख्यमंत्र्याच्या लिडरशिपीच्या सकयल तुम्ही सगळी जाणां काम करता। हांव मुद्दामून तेणी एक गजाल जी सांगली, आमची सगळ्यांची त्या निमित्तान वळख जाता। एकामेका कडेन आपली कितें कामां आसत जाल्यार ती रिजॉल्व जाता, सॉल्व जाता। म्हाजें म्हणणें आहा डिपार्टमेंटाची कामां आसा पयलीं ती पयली प्रायोरिटीचेर रिजॉल्व जावची, ती पयली सॉल्व जावची। त्या निमित्तान बाकी सगळे जाण आमी एक्सपर्टायट करतले। पण ह्या कल्चरल कार्यक्रमाचो दोन गोष्टी खातीर खूब बरो उपयोग जातलो, जेका आमी म्हणटा की स्ट्रेस मॅनेजमेंट। आमच्याचेर कामाचो ताण म्हणजे घरांतलो ताण आनी कामाचो ताण हो सदांच तकलेचेर आसता। आनी अशा पद्दतीची कल्चरल एक्टिविटीज जर आमी गुंतून रावले जाल्यार थोडोसो जे टेन्शन आसता तें कमी जातलें। आनी टेन्शन कमी जालें जाल्यार ऑटोमॅटिकली डायबिटीज जावची ना आनी प्रेशरूय वाडचो ना। आणि त्या खातीर म्हाका दिसता आमकां हेल्दी उरपा खातीर सातत्यात म्हणत आयला आतां आनी माननीय मोदीजी जे म्हणटा फिट इंडिया, स्किल इंडिया, इन्क्लुझिव्ह इंडिया।